नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीचेर हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. आज आम्ही एक विषय घेऊन हांगा वट्ट जाल्याची कोंकणीची अभिरुची वाडोवच्या कसं करता नाजाल्यार कोंकणीची उदरगती अशी आमगेली मातृभाषा ती आम्ही राखून व्हेल्यारी मुखार बरे रितीन उरता हो एक उद्देश ताजे प्रचार जावका प्रसार जावका हे एक बरे उद्देशान आम्ही हांगा वट्ट जाल्याची मेगे बरशी आसाची 3 लोक तांगेल हांव एक सांचो परिचय करून दिता आणि आमी कडेन मुखार उलोवच्या सुरू करूया. प्रथम बशील आसाची शिर्शी सान श्री रामू कळणी. नमस्कार, तुमकां हे कार्यक्रमात स्वागत. दुसरेचे श्रीमती उषा मोहन पै मंगळूर सान हांगेल बी स्वागत. तिसरेचे हे निर्मला प्रभू कुमठा सान हे 3 लोकांक एक पण स्वागत. तांगेल एक सांचो परिचय हांव करून दिता आणि त्यानंतर आम्ही उलोवया. श्री रामू सर, तुम्ही शिर्शी सान आणि तुमगेले एक मुख्य परिचय सांगचो म्हळ्यार प्राध्यापक जाल्यारीची तुम्ही कृषी संशोधक, उद्योजक, लेखक, युवजनाल मार्गदर्शक आणि राष्ट्रभक्त अशी म्हणून तुमगेल कीर्ती आसा शिर्शीन तो. आणि तुम्ही तसले कार्यांत व्यस्त बी आसाची. कोंकणी प्रसारा खातीर तुम्ही शिर्शीन तू मस्त काम केल्या म्हणून तुमकां आज हांगा आमंत्रित केला. स्वागत आणि नमस्कार. त्यानंतर श्रीमती उषा मोहन पै मंगळूर सान हांनी एक गुर्त करून दिवची म्हळ्यार गृहिणी जाल्यारीची तांकां अतिशय इंडियन क्लासिक म्युझिकांत विशेष आवड आसा. इतिहास, भूगोल, कला असल विशयांत आसक्ती आसा. डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै हांगेल तांणी धर्मपत्नी. तांणी कोंकणी वार्ता वाचक प्रथम म्हळ्यार न्यूज रीडर म्हणीत मंगळुरांत तो तांणी थोडे काम केलें. त्याच्या बद्दल हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, कोंकणी पुस्तकाची वाचनाची तांकां आवड आसा. आता आनी इतले तांगेल बद्दल आमी उलयत कळण वतले. त्यानंतर कुमठा सान निर्मला प्रभू हांणी कुमठा कोंकणी परिशदेचे सेक्रेटरी जावन आसाची. आदी चिंचणगिरी CBSE स्कुलाचे हेडमिस्ट्रेस म्हणून काम करते आसाची. सामाजिक कार्यकर्ती आणि ती रक्तदान सुमारपटे केल्या एक समाज सेवा म्हणीत अशी. तातूंत अनेक विशेष म्हळ्यार तांकां इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणजे कार्यक्रम व्यवस्थापन करचे आवडता आणि म्हाका दिसता कोंकणीन तो तांणी करता ते इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हणून कोंकणी बद्दल आसक्ती उरच्या देखून आज आम्ही तांकां हांगा आपयल्या. म्हणजे 3 लोकांले अनेक पंत स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तर म्हाका विचार कशे दिसता तुम्ही रामू सर, तुम्ही आता शिर्शीन तू कोंकणी बद्दल सुमार चटवटकी करताची, तर तेन्ना तुमकां कशी दिसता लोकांल आसक्ती कशी आसा कोंकणी बद्दल? हांव एक 20-22 वर्षां मागची सिरसीची एक लोकल पत्रिका आशिल्ली ध्येयनिष्ठ पत्रकर्ता म्हणून. तांतो कोंकणी सौरभ म्हणून एक आठवड्याक 1 पेज ते म्हाका प्रधान संपादक म्हणून करून म्हाका ते जबाबदारी दिल्ली. तेन्ना मस्तितले कडच्यान लेखन येत आशिल्लें. ते लेखन वाचन करून ते इमर्श करून त्या नंतर ते प्रूफ रीड करून प्रिंट करचे आसले. तो सहयोग म्हाका मेळ्ळो. तो योग मेळ्ळे नंतर म्हाका मस्तीत लोकांले विचारधारा वर तांगेले एक्सपिरियन्स अशी सगळी पळयत गेले नंतर म्हाका दिसलें की म्हणून सांगल्यार खंयी गेले तेन्ना वाचन लेखनांत उरतले. खंय कार्यक्रमाक गेले नंतर खंयी गेले तेन्ना म्हाका दिसता आशिल्लें की कोंकणी भाशे बद्दल अशी सहज जावन तेन्ना मस्त कश्ट काडले लोकांना. भाशेचे गोडी बद्दल सांगता आशिल्ले. ते 8वें शेड्युलांत येवका म्हणटा परिशदांत येवका अकॅडमीच्यान तूं मान्यते मेळका असलेच एक वातावरण तो प्रति वर्ष हेच ऐकत आशिल्ले आमी. सो नंतर आतां प्रस्तुतांत पळयल्यार आमकां अकॅडमीन मान्यते दिल्या. 8वें शेड्युलांत परिशदांत आमकां ती योगदान मेळ्ळां आमकां. हे ಒಟ್ಟು मेळ्ळें आसा. ताजे नंतर आज विश्व कोंकणी संमेलन बी हांव भागवहिसला. बस्ती वामन शेणे माम आणि हांगचे मंगळूरचे मस्त लोकांना ताका
लीड घेऊन अगदी चंद कार्यक्रम जालो. ही ಒಟ್ಟು पळयल्या नंतर म्हाका दिसच्या लागला की म्हण सांगला रे पहिले म्हण की कष्ट ना आता आणि पहिले म्हण की आम्ही कसले होराट करका म्हण बी ना सगळी तयार आसा रंगसज्जेक म्हण कित म्हणटा आम्ही. सो आता थंय येऊन आम्ही काम करता लोक जावका दिला ताजी गोडी जावका पडल्या ताजी आवड जावका पडल्या. सो तशान म्हाका दिसता की म्हण रे प्रत्येक भाषेक खंयचे मना घरांत विशेष जन आवय. आम्ही कन्नडांत म्हणतात न्हय मನೆಯ ಮೊದಲು पाठशाले जननी ಮೊದಲು गुरु म्हणतात. ते कोंकणीन सांगता म्हणताले तेच घर आमगेली पाठशाला आरंभाची आवयची गुरु आमगेली आरंभाची. सो हे भाषा उरताले संस्कार उरतालो संस्कृती उरताली आवयल निमित्तान घरांत आरंभ जावन भायर सरता. सो आज म्हाका अशें दिसता की म्हण सांगल्यार आमचे इतले सगळे हाच्यान जाले भय जाल्यार कोंकणी भाशेक इतलो मोग मेळना थंयच्यानच आरंभ जावंक आशिल्लो. आता सद्यांत तो जातना विशेष जावन घरांतूच कोंकणी उलयतना आमी. सो म्हाका अशी विचार करत गेले देव आमकां आमगेले कुलदेव म्हण आसा आमकां आमगेले ग्रामदेव म्हणटात आमकां आमगेलेच एक सर नांव आसा ते कुटुंबेचे रे हे अशें म्हण अशें प्रत्येकाक आमकां हे आशिल्लें तेन्ना भास बी तशीची ती आमगेले एक अस्तित्व ते आयडेंटिटी कशें म्हणटाचे. सो देव भाषा संस्कार केन्ना म्हणटा आमी देवाक आमी दवरून घेतले संस्कारांत दवरून घेतले भाशेक मात्र सोडले आमी. सो खंय ती भाशेची गोडी आमच्या भितर कमी जाली नंतर म्हाका दिसता हे बाकी सगळे मागशी पडता म्हण दिसता. वय आता तुमगेल आणि मुखार हांव येता तुमगेल हाच्या बद्दल विचार कशी उषा. वय आता किण मामान फाटले आशिल्ले सकट सुमार सकट सांगले चळवळ जाल्ले साधारण 50 वर्ष दुखून कोंकणी भाषेक मुखार 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 आणि ही सन्न सन्न पावंड आमगेली ती येवन आज आमी ह्या थरा पावलेंची जाल्यार तांणी सांगिल्ल्यान तू हांव एक मुख्य जावन कसं सांगू म्हळ्यार आमी मस्त मुखार आयिल्लींची पण लोकांना पाविल ना हे म्हळ्यार आमगे जे संख्या आसा जनसंख्या आसा पळय आता हाजी निमित्त आमी कोंकणी केंद्रा निमित्त आज आमकां चड ओपनिंग म्हणटा जी एक मेळ्ळा अवकाश मेळ्ळा. उत्तर कन्नडा देखून तुम्ही शिर्शी देखून आयलींची तुम्ही आमी कोंकणी संमेलना मेळ्ळींची जाल्यार थंय देखून आज इथं आमी मस्त मुखार पावलेंची. एक ह्या पावंडार हांव सांगू इच पावत कसं म्हळ्यार कर्नाटक राज्यांतू आमकां ह्या चळवळींतूची तिन्ही भास शाळेंतू क्लास देखून दांची क्लास थंय शिकूक अवकाश दिल्लेलो आसा आणि ताजे आमी आतां प्रचार करचे काम सुरू जाल्ला मस्त मुखार केल्लें. साधारण 400 चेडू आसाची सगळेची मंगळूर दक्षिण कन्नडा उडपी कारकळ गंगोळी देखून कारवार मेरेन आमगेले चेडू आसाची शाळेत शिकताची हे आमकां जनाला पावोन आनीक वाडोवन घेवका म्हणल्यार आतां आमगेले मुखारचे उद्देश आता. तुमकां कशें दिसता. नाही मामान एक स्टार्टिंग एक उत्तर सांगलाय म्हळ्यार आम्ही कोंकणी भाषा खातीर आम्ही मस्त चळवळी केल्या हे म्हण आता कशी की म्हळ्यार दिस प्रेझेंट वर्ल्ड फास्ट फूड म्हणटाच तशी ऑलरेडी आमगेले पूर्वजान पुरा लोकांनी रेडी फूड दवरला आमगेले आत येवची पिढीक तांणी बरी टेस्ट करका ते टेस्ट करचे का ते टेस्ट कशें आसा म्हण आमी आमगेले चेडवांक सांगका म्हण म्हाका दिसता. कसं जालें की म्हळ्यार हांव एक एज्युकेशन फील्ड शिक्षणा वृत्तींत आशिल्ली देखून मामान सांगिल्ले वरी चेडू घरांतूची तांकां एक आवयन एक संस्कृती दिवका आमगेले भाशे बद्दल एक उलोवका म्हणटा तेन्ना आमी स्कुलांत वरयना रायम्स इंग्लिशांनी शिकोत बदलाक आमगेले कोंकणीचे सान पद जावं असल पुरा शिकोवन ते चेडवांक बाय बर्थ बेळयुव सिरी मोळकेयली म्हणचोरी चेडवांक तेन्नाच्यान आमी शिकयता गेल्यारी म्हाका दिसता कोंकणी भाशा एक चंद फूल जावन अरळता हे समाजांत म्हणजे मिगल म्हणणी नाही. आता बरोबर आसा चेडवान शिक्का उठोवं जाल्यार कसं जाल्यार आमकां बाकीचे भाशेचे बी प्रभाव मस्त जाला. आता हांव मगे नातवाक कोंकणीन उलय म्हण सांगता जाल्यार ताका सांगता लागी हांव रात्री वेळार कसं म्हणटा गेट घाल्यावे ताका आज गेट हे हांव कोंकणीन सांगिल्ला गेट कोंकणी शब्द कसले म्हणून ताणें विचारलें म्हाका. आता त्या संदर्भारी
या पुस्तक हा हे पुस्तक गोवांतू प्रचलित आसा म्हळ्यार गोवा आमगेल मूळ राज्य Right. कोंकणी भाषेचे मूळ राज्य आणि हे आता तुका इंग्लिश टू कोंकणी डिक्शनरी हे हाची उपयोग आम्ही जाल तितली करता आता गेट म्हण तोंडा सहज जावन येता Right. आता आमगेल प्रत्येक तोंडा काही ना काही Right. इंग्लिश शब्द आयलींची Right. पण आम्ही उलयतना कितली उलयताची तुका गेट म्हण हा मागे तू कुठल्या घरा येऊन या पळो का Right. डिक्शनरी पळोन ते अनेक पावटी उलयतना आम्ही ते सुधारसूच्या Right, पळो right. येता ते अनेक पावल आम्ही Right. केला मस्त वर्ष दोकून Right. तश देखून ही डिक्शनरी तशी जाला पळोवन. प्रतिपंत आम्ही काढता असताची आणि कोंकणी केंद्रांत हे मेळटा हम्म. पूर आमकां कोंकणी केंद्र हांगा आशिल्ले निमित्त मस्त सकट मुखार वच्चाक आमकां Right. साधन आसा Right. या सकट नाही विश्व कोंकणी आणि- केंद्रानं इतलं सुंदर व्यवस्था करून दवरल्या दवरल्या. ती लायब्ररी पळयल्यार मी भारी खुशी जाता वय. इतलं व्यवस्था आसा त्यामुळे म्हाका अशें दिसता की उठुकणीन जाव का की वय. गो म्हणून जावं हे का? विश्व कोंकणी आता केंद्र. हांनी शिक्षकी म्हूण म्हटले तुमकां केन्नाय तुमगे शाळेचे भुरग्यांक हांगा घेवन येवच्याताय वय. आमी व्यवस्था करूं जाता वय. हांगा दखून हांगा येवन हांगाचे परिचय दिवच्या वय. जाता हांगा कसल पुस्तक आसच म्हणून हे पुस्तकानं कोंकणी एक भास best असं. वाडोवच्याक कसकसल हांगा साधन आसाची आणि आवय बापायकय आमी ज्ञान दिवका वय. की अभिमान स्वाभिमान आमगे भितर तकून आयल्यार मात्र ते जाता हम्म. बरोबर आसा इंग्लिश भाषा आता आम्ही शिकताची दुसरी वेगवेगळी भाषा शिकताची आता आम्ही सान असताना आम्ही शिकलीची पण आता आम्ही कोंकणी आता हळूहळू हळूहळू एक एक पाऊल मुखार वचून इतले मुखार वयर येऊन पावलीची आम्ही आमका दुसऱ्या भाषेक द्वेष ना ना. शिका आम्ही जायते इंग्लिश शिका हिंदी आमगे राष्ट्रभाषा शिका शिकाय. जाल्यार मातृभाषा विसरच्या ना आणि हे जाल्यार भुरग्यांक सान असतानाची तांकां कितली तू भास शिकयता ते शिकताची वय. पण तू आम्ही अभिमानार आमगेल स्वाभिमानार आमगेल भुरग्यांक शिकयल्यार ते शिकताच तनी वय. भायर वचून इंग्लिश उलोवन दुसरी भास उलोवन पण ते शिकताची आणि घरा आम्ही हीच भास मातृभाषा कोंकणी आशिल्ल्यान शिकोवका बरोबर आणि कसं असं एक आमगेले पूर्वजान पूर्वजांक धांवडायले तेन्ना तांणी तांगेले देव घेऊन धाविल्या वर्षी भाषा बी घेऊन धावले ती भाष खंय खंय केरळा हांगा कर्नाटका महाराष्ट्र उट्टुकणीन पसरली आणि इतलं बरें तितलं त्रासान तो तांणी ती राखून हाडील आसा तेन्ना आम्ही ती आणि आता ताजे उदरगती पळोवका शिवाय ताजे लोप झालेले पळोवचे ना आम्ही ताजे खातीर चड प्रयत्न करत उरका अशें म्हाका दिसता आणि पळया आता जास्त करून भाषा पटकन धरच्या जाता ती चेडू अंकाची तांगे सान सूर केल्यार ती मुखार जाता आता आमी लग्न म्हणटा मेळताची उठलो लग्न जाले जेवण जाले तेन्ना एक थोडो वेळ आसा मॅरी तर एक खेळ बी खेळताची ते म्युझिकल चेअर के संगीत खुर्ची अशी पुराय ताच्या बदला एक कोंकणी खेळ दोन दवरले खेळ म्हण भितर खंयच्या कामगेल चेडू तयार होता आता एक हांव सांगता हांनी इव्हेंट मॅनेजमेंट म्हटलें ते आता आमी कोंकणी खेळ म्हणचे पशी आमी कोंकणीरीच ते प्रेझेंटेशन ते कोंकणीरीच चलोवन व्हरचे खेळ पुरा जनाक एकाची पण कोंकणी राहिलेलं असताना ते तांकां सहज जावन येता आणि चड लोक मुखार वता कोंकणी खेळ मॅरी तू एक ताका वाक्य दिवचे त्या वाक्यान तो आनी इतले शब्द घालू ते वाक्य होड कर ते करू जाता ते त्यांनी विचार बी कोंकणीन करतात त्यांना त्यानंतर एक विषय दिवन हाजेर एक काणी बरे कोंकणीत म्हणून केन्ना एक स्पर्धा सुरू जाता ती चेडू खुशीन तो हे येताचे अशी म्हाका दिसता तर रामकिणी सर तुमकां कशी दिसता ताच्या बद्दल आता बहिणीन सांगितलं म्हण की हे आता कोंकणी प्लॅटफॉर्म आमकां कितले बरे मेळ्ळे आसा आणि हाजे बद्दल मस्तीतलें काम जाल्लें आसाची बट म्हाका कशें दिसता की म्हणून जाल्यार हे आता ग्रामांतर लेवलाक म्हळ्यार हांव आतां कृषी क्षेत्र पळयलें व्यापारी वर्गांत पळयलें हांत कशें जालें की म्हणून सांगल्यार थंय कोंकणी आसा जाल्यार आता तांकां कसं जालें की म्हणून जाल्यार तुमी सांगिल्लें की कॉम्पिटिशन तर उरलें तेन्ना मात्र वाचन आरंभ करता मनुष्य आता लेखन बरोवका जाल्यार ताका कसलेच एक हे येवका पडटा इवन लेखनांत घेयात तुम्ही साहित्य मात्र न्हय हांवें आमगेल आरोग्य आमगेल हातांत म्हण एक पुस्तक बरयलें सो सगळो साहित्य कोणाले बद्दल कॉमेंट्स न्हय
ते पुस्तक बरयले नंतर 15 दिवस भितर ते पुस्तक एक बी नाच सगळी खपली. तेन्ना म्हाका दिसलें की लोकांक साहित्या संगतीक विंगविंगड विचारात बी विषय तर दिले रे वाचन करच्या लोक आसाच. सो आम्ही साहित्य मात्र बरयत आसाच. साहित्य म्हळ्यार मस्तीत लोकांनी बरी बरी पुस्तक बरयल्याची बट मेगिले म्हळ्यार कोंकणी कार्यक्रम कुमटेन जाले तेन्ना हांव ते पुस्तक हे केलें. तातूंत दिल्लो विशय कसलो, आमी सकाळी उठले, प्रत्येक मनुष्य कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती म्हणून करत आशिल्ले. म्हळ्यार आमगेल्या म्हालगड्यान कसं सांगलें, आमगेल्या हातांत तितली शक्ती आसा म्हणली. बट तांत हांवें एक श्लोक घालो. आतां कसं जालें वातावरण कोंकणींत कराग्रे वसते चाय, करमध्ये मोबाईल, करमूले तो न्यूज पेपर, प्रभाते टेन्शनम म्हणून घालें. तो इतलो कण पावलो की म्हणून सांगलें रे स्कुलाचे कॉम्पिटिशनांत बरी ते येवचे लागले. तेन्ना म्हाका दिसलें ताचे नंतर न्हाण हाजे बद्दल घेतले. आमी न्हाताचे आरंभाक माथ्यार उदक घालून घेताचे, ती चूक ती पांयाक उदक घालून नंतर माथ्याक तर घाल्यार माथ्याक हुवळ येना, हे जायना, हे सायंटिफिकली आसा असले कल्पना घेतली. जेवण करता जाल्यार आरंभाक आमी गोडशें खावका, नंतर लास्ट कसं खावका असं लुट्ट कल्पना दिता गेले. सो लोकांक ते कोंकणीन म्हळ्यार कन्नडांत उरताले, इंग्लिशान बी पुस्तक उरताली, बट ते कोंकणी भाशेंत आसा म्हणल्या निमित्तान ते लोकांक घेवन वाचन आरंभ केले. तशें म्हाका दिसता की म्हणटाले रे अशी पुस्तकांत बी विंगविंगड विशयाचे बद्दल कोंकणींत तर बरयले रे वाचन करता लोक चड मेळटाले म्हण एक दिसता. एक कोंकणी केंद्र दुखून हांगा अनेक प्रकट जाला घर घरांत कोंकणी. आता ह्या पुस्तकान कसं म्हळ्यार आम्ही पुरा बरयलेचे सगळे हे घर घरांत पावयच्या काम हांगा आसच पुस्तक लोकांक आम्ही पावोवचा जाता. रायबार जावकाच आमकां म्हळ्यार एम्बॅसेडर्स म्हणटा पळय तशी ते गांवांत तुमगे लोकांक पावोवन आमी हे तांणी बरयल म्हूण जाल्यार पळय बरोवन आमी तांकां बहुमान दिताचे. तुम्ही उत्तेजन करचे खातीर आता तुम्ही इव्हेंट मॅनेज करताना असल बुक तुम्ही दिया काणी बरोवचा सांगला ते बहुमान दिवच्याक जाता. हाय आता आमगे लोक पळयतले सो तुम्ही बेगीन दाखया तांकां ओपन अशी ओपन बुक. हा वय अगदी चित्र आसा आणि हे हांगा कोंकणी केंद्राक बरोवन धाडलेले हे आसच अशी लोकांनी आणि तांकां आमी सांगील तशी बहुमान धाडला हांगच्यान वर्णमाला ओटू आसा पुरा आसा वय. आणि हे बेसिक कोणी बरें येता घरान घर वचचे आणि सांज चेडवांक हे म्हाका दिसता बारीक उपयोग होडांक जाले आनी भुरग्यांक आनीक तांणी चड फास्ट बरयताची चड बरयताची भुरग्यांक. उशाकान सांगिल्लें आयकल भितर म्हाका दिसचा लागला की म्हळ्यार रे मेगील धन आरंभ जावका की म्हळ्यार रे ते माजराक घांटी बांदताले कोण की म्हणटा आशिल्ले काय तांत म्हाका दिसता आज हांवें मेगेल गांवांत मेगेल हळ्यांत मेगेल आसपासांत असल पुस्तकां आनी हांगा केंद्रांत कस कस बरी एक्टिविटीज जाताची ते हांव सांगता पडल्या. थंयच्यान आरंभ जाले रे हे निदान जाता 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 कशी एक 500-600 वर्षा नंतर आमी हे मट्टाक येवन पावले. आनी आमगेले भाशेचे अस्तित्व उरच्या कारण म्हण सांगलें तितली गोड भाशा आणि तितली वैज्ञानिक जावन आशिल्ली भास ती तर नाजाल्यार 2000 वर्षा पयलीं धरून घेवन ती राखूंक घेवन आयल्या म्हळ्यार रे. सो तांतू तितलो सत्व आसा म्हणून जालें त्या भाशेंत ते सत्व निमित्त हे जाल्लें आसा. बट ते आमी लोकांक सांगता पडल्या म्हळ्यार ग्रामांतर म्हणटा ते तुम्ही सांगिल्लें म्हणकेची आमी प्रत्येक हळ्ळे हळ्ळ्यांत गांवांत हे पावोवची कामां येवची दिसता मुदाम करया आमकां बरें दिसलें आमी करता ते आमगेल भाशेचे स्वाभिमान आमगेल कर्तव्य म्हणून करता आमी ते कर्तव्य. आणि ते नकारात्मक येयना इतले म्हळ्यार इतले मुखार आमी पावलेंचे आमी आसाची ते अनुभव घेतील आसाची ते अनुभव घेवन मुखार येयले आसाची मुखार वतर रावचे जाता. आता इतली वर्स 500 वर्स जाल्यार भास वर्णी आमगेली कशी आमी उलयताची बरोबर ती वरलेली लोकां निमित्ताची आणि आमगेली मुखावेल पावंडे आमी इतले मुखार येवन पावलेच. आता आमगेल कोंकणीन तो दर्जेदार साहित्य आसा कोंकणी कविता नाटक नंतर चित्रपट बी आता सुमार कोंकणी जाल्याची लोक तांचो आसक्ती दाखयत आसाची. पण बाकी भाशेचे हाका कितलं आसक्ती आसा तितलं ना. कोणी एक नाटक केले म्हणून ताका लोक त्यांनी नाटक केले तांगे वेळ घालका
तांगेले पैसे घालका तितलं त्रास घेऊन गेल्यावर बी लोक वट्ट जायनाची. त्याच्याबद्दल तू कसं दिसता निर्मल? म्हळ्यार वहिनी त्या कसले लोक वट्ट जायनाची म्हणून सांगला रे. आमगेल समाज मस्त सान आसा, कोंकणी भाषा समाज जो आसा मस्त सान आसा. जाल्यार कुमटान तो आमी कोंकणी परिशदा वटेच्यान कॉम्पिटिशन्स दवरताच हे आवडी चड जावं म्हण. थंय सरप्राईज कसं की म्हणारी हयवे चिरडू इतरे जाते चिरडू बरे ना आमगेल कोंकणी भाषावर मोगान तांणी पार्टिसिपेट करून घेऊन प्राइज घेतील आसा. सो तशें म्हाका कसं दिसता म्हणारी आमगेल समाज सान असल्यार बी हे नाटक असले एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जाल्यार खंडीत लोक येवन येतात. दुसरे भाषे लोक बी दुसरे भाषे लोक म्हणजे तितलं मोग असते भाष तितलं आवड आणि इट्स मस्त बरे लँग्वेज देखून प्रत्येक लोकांक ताजेवर इंटरेस्ट असा. मेन थिंग मामान सांगिल्ले वारी एकल्यान इनिशिएटिव्ह घेवका पडला की आमगेल भाषेक वरेन एक महत्व आसा. बरी दुसरे भाषेवर आम्ही इम्पॉर्टन्स दिवचे आमगेल भाषा आम्ही कशी वयर हाडया म्हळ्यार हाजे बद्दल आता हांव तुम्ही सांगिल्ले वरी इव्हेंट मॅनेजमेंट करता जाल्यार हांव कसं करता की म्हळ्यार आमगेल चेडवांक कितलेकी शब्द गोतना तेन्ना हांव एक सान चॉकलेट्स दवरता आणि अशी म्हालगड वडील लोक उरताच तांकां एक प्रश्न घालता कन्नडांत एक वर्ड सांगता हाका कोंकणीन कसं सांगताची. ಒಟ್ಟು लोक घरांत एक ग्लास घेऊन ये रे उदक पिवचे एक ग्लास घेऊन येता कोणेच एक पॅल हाड रे एक लॉट हाड रे म्हणच. तेन्ना ही म्हालगडी जो आई वडील आसाची तांणी मुद्दाम सांगतात पॅलो लॉट असल शब्द आम्ही थंयच्यानची एक प्रारंभ केला रे. चेडवांक एक आसक्ती येता ना आमगेल भाशेन बी अशी उलयता मो म्हण सांगूंक गेलो. म्हाका अशें दिसता हे आम्ही एक फॉलो करीत म्हण सांगून वाडोवपा म्हण. तू ते शब्दा वयल्यान म्हळें ते म्हाका उडक आसलो अंगी घालून घेवचे अंगी अंगाक घालचे अंगी इतलें ससार आसा आमगे कोंकणी जाल्यार ते आमी म्हणनाचे. आमी आतां शर्ट टॉप अशी म्हणच्या देखून हादनंतरची चेडवांक हाका अंगी म्हणटा म्हणून गुतूर ना जातले. ती डिक्शनरी दाखयली ती जालीच जाल्यार आमी ते शब्द सोडचे ना. दुसरो कोणी म्हणो शर्ट आमी अंगी म्हणका म्हळ्यार तांकां बी गुत जाता आणि ते शब्द उरता अशी. त्यामुळे तसल मस्त इतले शब्दान तो आमकां येताची तांकां कळना म्हणून आमी बदली करचे ना ते शब्द म्हणत उरका. आणि तश म्हणल्या निमित्ताची आजी हांग मंगळूर नगरीन तू आता नाटका खबर तुम्ही सांगली पैरचे पैरी हांगा व्हडले कार्यक्रम जाला 4 राज्याच्यांनी नाटक खेळल्याची बरगच्च लोक त्या पळोवन आमकां उत्तेजन जाला. वय तांकां येवची व्यवस्था हे पुरो जाता म्हळ्यार सान अंतू आमी सान अंतू करूंकय जाता म्हळ्यार एक भावना. आमी पयले कितली वर्सां पयले आमी देवळान तू करता आशिल्लीची अशीच सामाजिक पौराणिक केला सामाजिक केला हा पण लोकांक हास्य विनोदी नाटक केल्लींची आमीच करचे ते बरे जावन मुखार आयला. तो आज आत्ता आमी नाटकाचे स्पर्धा जाल्यार हांगा मंगळुरांत चलताची. आणि अनेक सांगचे म्हळ्यार हे येवचे संस्कारांतल्यान भाश बी आम्ही घरान तू जर एक नियम केलो की तू भायर कडीर कसल जाय ते शिक घरान तुवें कोंकणी आमगेल भासाची उलोवका म्हळ्यार आतां पळय सान नज जाल्यार डॉक्टरा कडेन वताची तांणी औषध दिताची तांणी बरोबर दिल उरतले पण आमकां काय कळना त्या औषधांतले ते डॉक्टराचेर विश्वास उरून आमी करचे आणि ते सान आसतना मात्या बशील विश्वास कायम उरता तो ते आमगेल फॅमिली डॉक्टर तांणी दिली कमी जाता म्हण. तशीच घरांत एक संस्कार तो विश्वास निर्माण करका आमगेल भाशे बद्दल आमकां अतिशय अभिमान उरका तेन्ना मात्र हे शक्य जाता. घरांत तूं आत्मे नातवाक बी हांव सांगत उरता की न्ही कडेन हांगेल कसो विचार उरता आवय बापयलो आम्ही कोंकणी उलयल्यार इकडे त्यांनी शाळेत गेले नंतर तांकां त्रास जाता ते दुसरी भाषा कळनाची म्हणून सान चेडू पटकन शिकताच कळनाशी उरना ताका ती मातृभाषा खंयचे नेवानान सोडची ना ती घरा कडेन शिकोवका अशी एक विचार आमी मनान घेवका. तदनंतर बंगाली गुजराती हे सुद्धा भाषा अगदी भारी चंद भाषा देव तेव्हा म्हाका येना म्हळ्यार कोणी काही म्हणना जाल्यार म्हाका इंग्लिश येना म्हळ भितर
लोकांना हास्य उरता तेन्ना त्या खातीर ती पयली शिका चेडवांक इंग्लीश पयली शिकोवका अशी आता एक भावना बसल्या मातान चूक पण हांव ग्लोबल लँग्वेज ते येवू का पण ताज्या पयले म्हाका दिसता संस्कारा खातीर कोंकणी बी तशी येवू का कोंकणीक बी तेचे आमी हट धरका इंग्लीश येवू का मागेल चेडवांक कोंकणी बी येवू का तेन्ना ते साध्य दिसता अशें म्हाका दिसता तुमकां कसं दिसता नाही ताजे खातीर मातृभाषा मात्र म्हणचे कारण ते आवय आवयच ती आनी कोणाक कंपेर करचे जायना आमगेली बगलेकार आनीक बर कोणकी उरताली आनीक आमगेले संबंध कोणकी कशी उरताली ते पैशा विचारान तर स्टेटस खंयच्यात आवय आवयच ताजे खातीर म्हणकेची संस्काराचे म्हाका एक हे याद येता प्रति दिवस आवय बापय चरड मेळून घेवन देवस्थाना वताशिल्ली देवस्थाना वचका जाल्यार आमगेले हांव सगळ्यांक नारलो केळी कर्पूर घेवन वचचे अभ्यास आसा सानू नारलो सन्न केळी साधारणाचे अगरबत्ती परमळ उरका म्हणना काय ना ते घेवन वताशिल्ले सो एक दिवस कितें जालें ते चेरडाक आवय बापाय खंयकीची लग्ना कार्यक्रमाक की कसे वचचे आशिल्ले ते गडबडीन कितें केलें की म्हण सांगल्यार घरच्यो नारळ घेतलो घरांत हाडली बरी केळी घालून घेतल्यो आनी घरचे घरांत लावची अगरबत्ती घेवन घेवन देवळा गेली वचचे वेळे हो चेल्लो आयकना बापा आई देवळा वचाचे आमी देवळा बरे रे देवा आनी होड कित्याक नारळ घेतला ही केळ कित्याक होड घेतल्या तुवें उदबत्ती कित्याक अशी म्हळ्यार तो रिपिटेडली सांगता राब रे म्हण हांवें गडबडीन वताचे सो हाज्यार आमी कसो अर्थ करता की म्हण सांगल्यार हे नित्य आवय बापायन कसो केलें ते चेडवान पळयल्या सो ताजे निमित्त म्हळ्यार आमी देवा वचका जाल्यार सान नारलो घरा वचका जाल्यार होड नारलो म्हळ्यार असल भक्ती जाल्या ही म्हळ्यार अशें जावन कसो की म्हण सांगल्यार विशेष जावन म्हळ्यार आतां आमचे केंद्रांत उरताले हाजे बद्दल म्हणटना हांव हांगा बरी काम चलत उरतालीं बरें हे जाता जाल्यार आमी आमगेल्या घरांत त्या भाश केल्यार कसो उपयोग आसा रे ताज्यान कसं नोकर मेळटवे ताज्यान कसं हे मेळटवे अशी हे नोकरी खातीर न्ही ही भाषा हो आमगेलो संस्कार आमगेलो अभिमान आमगेली मातृभाषा ही कशी आमी मातृभूमी म्हणटाची तशी मातृभाषा ती आनी खंयच्या देशांत खंयच्या गांवांत मातृशक्ती तर हे आसा आनी मातृभाषा आसा आज जपान म्हणटा आमी जपानात इंग्लीश ना सो तो देश कशें चलतले रे आज जपनीज लँग्वेजारच आसात तांणी मातृभाषा आज चायना वचा मातृभाषा आसा आमगेल्या देशांत मात्र म्हळ्यार उद्देश कसो की म्हणटाले रे इंग्लीश भाशे बद्दल दुसऱ्या भाशे बद्दल द्वेष न्हय आमकां आमगेल्या देशांत हे कोण भायले लोक आयले राज करच्याक तांणी विचार केलो की म्हण सांगल्यार हो देश आळविके करचे असल्यार अगदी सुलभ भितर करीत की दोनच एक शिक्षण हांकां दिवचे शिक्षण आनी हांगेली भाशा ही दोन तर चेंज केन्ना सोडले रे हांकां आळवीक करचे जाता म्हणले हाज्यान तांणी केले ते 500 600 700 वर्स केल्ले निमित्त कसो जालें हे ओट्टू इतलें जालें जाल्यार कोंकणी भाशेक एक बरें म्हण सांगल्यार कितले कश्ट दिले ते रे तांणी राखूंक घेवन आयिल्लो आसाची आनी इतले परिश्रम केल्लो आसा जाल्यार म्हाका दिसता की एकाकी म्हण सांगल्यार हो परिश्रम ग्राम मट्टाक व्हरूका आमी तांतू विशेष जावन म्हणलें नाटकाचें कॉम्पिटिशन थंय जावकात ती आता कोंकणी मान्यता मेळ्ळी आमकां वटू तेन्ना आता शाळेंत कोंकणी शिकोवपाक तिसरी भाषा म्हणून आयले शाळेंत शिकोवपा म्हणून आयले नंतर ताचे खातीर विश्व कोंकणी केंद्रान बी मस्तीतलो प्रयत्न केला तुम्ही सांगतला तर तुमकां बी ताचे जास्त गुत आसा तर ते शाळेंत घेवका म्हळ्यार मुख्य म्हळ्यार शाळे शिक्षक उरो ते आधारित मंडळी उरो तांणी बी सांगताच कोंकणी आसा तुमगे चेडवांक धाडा म्हण पण तांणी ते घेवच्यांतू बेगीन मागशीचे तर ताचे खातीर आमी आनी कसं करका अशें तुमकां दिसता आता आम्ही हांगा चालू आसा आमगेल प्रयत्न कसा म्हळ्यार सगळे हा पहिले सांगल्या वरीची खंयची स्कुलाक तांणी घेतला मॅनेजमेंट आसा पळय कोंकणी मॅनेजमेंट करतले स्कुलांतू शाळेंतू तांणी तांगेल भुरग्यांक टीचर्स ताय टीचर्स आले ऑनोरेरियम म्हणटाची कसले सरकाराला आधार नसतील अभिमानानं स्वाभिमानानं कारवारा आस कुमटा आस पण कुमटांत कसं जाल्ला संचनी 7 क्लास ताजी मुखार 8 9 10 घेनाची ते कित्याक म्हणून आतां आमी उलोवन घेवका ते कसं कारण कसं ताका
आमकां न्यूनगंड आसा आमकां कसं उणेपण दिसता ते तशी गंगोळी आसा कारकळा आसा मंगळुरांत आसा आता तुम्ही म्हणिला म्हणके कुमटान तो घेना म्हणून तावळे सरान सांगिला म्हणके मुखारी तक कसल आसा ताज्यान आमकां खंयचे सब्जेक्ट मुखार उपयोग पडता जाल्यार अशी आमकां दिसची कसं म्हळ्यार जाल तितले आमी वय. खाली उल्लोचारीची एक आमगेले वयले आमगेले हे जे आसा पळय जे मॅनेज करतले आसा पळय शाळेंनी सकड तांतू आमी हे दिनाची आमगेले मॅनेजमेंट आसा पळय शाळे मॅनेजमेंट आसा सपोज इट इज कोंकणी हे आशिल्ली आसाची तांणी थोड्याची पाठिंब दिवन फाटबल दिवन तांणी करका म्हळ्यार आपास स्वाभिमानाचो प्रश्न येता वय. हाका स्वाभिमान आणि कोंकणी बद्दल अभिमान हो सोडच्यान वय, वय. मॅनेजमेंटान उरो इताक म्हळ्यार मॅनेजमेंटाक लिंग्विस्टिक मायनॉरिटी म्हणलेले स्टेटस मेळना सगळी खबर आसता तांकां पण तांकांची दुबाव आस म्हण जाल्यार हे कोण करचे आमी रायबार न्ही वे मॅनेजमेंट तांणी शाळ रन करतले तांणी रायबार तांगेल भित्त वयल्यान येवका आता त्या जाल्यार आमी हांगा मंगळुरा दोकून मिगेल घोव आनी हांव परतून परतून आमी प्रत्येक शाळे मॅनेजमेंटा वचून उलयताची आता इतली वर्स दोकून आमी ते चालू असून आज ही धांची क्लास नाही कोंकणी शिकतली आमगेले आमी अभिमानान म्हण येता इवन त्या टीचर्स तांकां ट्रेनिंग दिताची सगळी करताची आणि ते टीचर आणि घरांतून मालगड्यांक वचून सांगची काम ते थंयची ते लोकल आनी आसताची तांणी सांगका कन्विन्स करका खंयची भास शिकल्यार तुमकां आर्थीकतायेक कसो न्ही फरक पडना आर्थीकताय तुका दुसरी ती भास दुसरीची आमगेल भास शिक तू हिंदी शिक आमगेल भास बरी करून आमी शिकल्यार आमकां गौरव आहे ताची अनेक भास तू शिकल्यार काय कोणी ना म्हणाची आणि ती मातृभाषा अभिमानान आमी अभिमानान शिक खंयचे एक लँग्वेज डेव्हलप जावका म्हळ्यार येवका म्हळ्यार 4 स्किल्स उरता LSWR म्हळ्यार लिसनिंग रायटिंग रीडिंग स्पीकिंग लिसनिंग म्हळ्यार आयकुचे कितले चेडू आयकतात मायेन वरेन सांगले मस्त एक्झाम्पल्स दिले मामान सांगले कशी आमी मालगड कसं करताची चेडू फॉलो करताची म्हण सो ते ऑब्झर्वेशन जाता लिसनिंग आमी कितले कोंकणीन उलयताची चेडू तितले ओगी शिकताची रायटिंग आमी त्या बी बरोच अभ्यास स्कुलांत एक सब्जेक्ट कंपल्सरी म्हण केल्यार खंडीत चेडू शिकूनच शिकतात आता आमी कशी इंग्लिश कंपल्सरी केला तशीच आमी हे आमगेल मातृभाषा हे तुमकां करचे आमी करका वी हॅव टू आमी स्कुलांत एक इन्स्टिट्यूशन जाल्या नंतर वी हॅव टू टेक द इनिशिएटिव्ह जाल्यार मागीर हांगा एक क्वेश्चन येता कसं की म्हणारे आमगेले आता एज्युकेशन पॉलिसी प्रकार कसं आसा तुम्ही 10th आयिल्ले नंतर तुमगेल मार्क्स कार्डान तू कन्नडा बिकॉज इट इज अ रिजनल लँग्वेज ते कंपल्सरी उरूका अकस्मात तुम्ही कन्नडा घेना अशी दुसरी भाषा घेतल्यार तुम्ही अनेक एक्झाम पास करता फॉर गव्हर्नमेंट जॉब्स आता आमगेल पेरेंट्स माइंडसेट एक बसला ना मी चेडा गव्हर्नमेंट जॉब जावका अशी जावका तेन्ना तांणी कसं करता की म्हळ्यार कोंकणी मुरे तू घरा उलयत मुरे पुर्रे पुरो इतले हे इंटिमेशनाक आमी पेरेंट्स आयले आमी तांतुल्यान भायर येवका ना आमगेल भाषेक बी तितले महत्व आसा बरी इंग्लिश आनी कन्नडा न्ही ते मिगेल माहिती प्रमाणे 3 भास हे आसा आमकां ऑप्शन आसा 3 भाषा तांतू एक असचे कन्नड इता म्हळ्यार आमी कर्नाटका राज्यांत आसाची 2 असचे इंग्लिश इता म्हळ्यार इंग्लिश मिडियम शिकतल्यांक इंग्लिश आसता संस्कृत तर 3 आशिल्ली तिन्नीच आसता त्या ऑप्शन आम्ही स्वाभिमानान घेवच्या नजवे म्हणल्यार प्रश्न नाही ते घेऊ कन्विन्स करचे काम आमगेल हा तेच आमगे इवन हांव आमगेले कुमटान तो मुरलीधर प्रभू म्हणून आसा तांणी एक त्रास घेताची तशीच आम्ही सर्वांत एज्युकेशन ट्रस्टान तांगेल मुखांतरच आमगेल चलता आसा पण 8, 9, 10 तांणी संस्कृत कित्याक घेताची संस्कृताक घेऊन तांकां फायदो कसो आसा आर्थिक फायदो आसा की तुम्ही सांगिल्ले प्रकार होची प्रश्न हांव विचारिलो संस्कृत कित्याक घेताची म्हण ते स्कोरिंग सब्जेक्ट माल चेडू कोंकणीन तू स्कोरिंग आसा
आम्ही वचून तर आम्ही- सांगताची आता हाज्या मुखांतर सांग्या की तुमक संस्कृत जर स्कोरिंग सब्जेक्ट दिसता कोंकणी बी तशी स्कोर वाडयता वहिनी, करीत पहिले आसिल ते एक लँग्वेजाक 100 या ना म्हण आता तशी ना इंग्लिशान बी 100 आउट ऑफ 100 काढताल असच कन्नडात बी language काढताची लँग्वेज काढता म्हण नंतर आमगे कोंकणी बी आता Score त्या- करीत. त्यांनी कसं की एक दुबावसून चेरडू अंत नाही चेरडू पॅरेंट्स तांगेल ಮತ್ತೆ घालचे म्हणल्यार वय. मिगेल अभिप्राय त्या जाल्यार तांक हंग असल कडेन येवची तशें आमी अवकाश कोण दिल्यार म्हाका दिसचे हांतू भितर तुमगेल कुमटात आसले शिरशीत आसले वय. लोकांक बरोबर. हांग येवन पळोवन ही पुस्तक सकड पळोवन तेची. आता अनेक आम्ही केला अशी हांग कोंकणीन तू काणयो आणि हे सादा चेरडू हाजी काणी रुपारी असल सकड आम्ही कितली कोंकणीन तू जे कोंकणी शब्द असायची तुका समजना जाल्यार एक बगल्यान इंग्लिशार आसल त्या सान भुरग्यांक तांणी वाजून सांगेत सकड तांणी वाचता शिकताची फाल्यां पण तांणी शाळे वतना तांकां थर्ड लँग्वेज एटलिस्ट तुमगेल शाळेंक तुमी विचाराचे तुम्ही रंदकरचे मॅनेजमेंटाले आमकां कोंकणी घेवका म्हूण आस आसा हांगा देखून आमी टिचर्स दिताची बरोबर आसा आमकां भितर देखून येवका म्हणल्यार मिगेल अभिप्राय ते सर्व चर्चेचे एक उद्देश आम्ही ताका पावका. बूस्ट करका आम्ही वय. प्रत्येकाक आता कोंकणी तुम्ही बोलायचं boost शिक्षिका करका. तुम्ही प्राध्यापक तुम्ही त्या पॅरेंट्स हालमात्यान तू परतून 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 घालका जशी आम्ही संस्कृतच वय, घालताची वय, वय. तशी संस्कृत आजी उल्लोच भास नाही आम्ही तुका नागरी लिपी आयले तुका ते आमगेल भाशेक लागीं आसा तुका प्रनन्सिएशन सक्कड येता उच्चार येता सुलभ भायर येता तू संस्कृत श्लोक आमगेल भास लायकोन तुका आयले म्हण जाल्यार संस्कृत सुलभ आमकां काही कष्ट ना ते आउट ऑफ करिक्युलम शिकयता या शाळे शिकले शिवाय या नाही तर म्हळ्यार हक्काय ग्रामर रुल्स आनी आसाची सो साहित्य आमगेले बरे जावका बरे भास आम्ही वापरका खाली वासरीन तू एक खाली खेळच्यान तू मैदानारी आणि त्या मागीर एकदम हाजी भास उरता ती म्हणल्या खातीर आम्ही चेरडूआल मात्ता ते घालका बरोबर आसा. ब्रेन वॉशिंग म्हणटाची ते आपस आपस सांगता रब्बुका आता तुम्ही संस्कृत म्हणल्या वेळेला म्हाका उडगास कायले चंदावरकर मामा म्हणून आशिल्ले वय त्यांनी ज्ञानेश्वरी कोंकणीत केला केला वय इतलं मेगेले आसते वय. पुस्तक इतलं सुंदर आसा वय शब्द तमा कोंकणी खंयचे शब्द जावं कदा ज्ञानेश्वरी काडका तांगेली तंतु हांव कविता बरयता तेन्ना म्हाका थोडे शब्द हाका कसं म्हणटाची हाका दुसरो शब्द खंयचो हांव ते कितले सुंदर ज्ञानेश्वरी शब्द येताची ती ज्ञानेश्वरी वाचित लोकांना कोणाक गुतना जाल्यार आज आम्ही हंगसान सांगता आसाची की कोंकणीत ज्ञानेश्वरी आसा भगवद्गीतेचे ते एक रूप त्यामुळे ते तुम्ही वाजा ते अगदी संस्कृत कळना जाल्यार काही तंदरे ना वाचच्याक कळ्ळ्या पुरो ज्ञानेश्वरी थ्रू वाचच्या जाता असे अनेक मार्ग आसाची कोंकणी आमगेले म्हाका कशें दिसता म्हळ्यार तुमी हा. सांगिल्लें म्हणकीची म्हाका विश्व कोंकणी संमेलन आयिल्ले नंतर म्हाका ते विश्वरूप दर्शन मेळ्ळें ताजे नंतर खरो सांगता हांव कोंकणी भाशीक जालें रे ताजे नंतर म्हाका दिसलें की म्हळ्यार अस्सल भाश ही आमगेली इतले जन आसाची इतले म्हण दिसले तशी म्हाका आतां उशाकान सांगिल्ले आनी तेमी सांगिल्ले प्रकार म्हाका दिसता की म्हळ्यार आमी आमचे केंद्र आसात आमगेल गांवचे हळ्ळीचे ते युवकांक हांगा हाडून एक पण ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एटलिस्ट म्हळ्यार आमगेले सेंटर दाखोवका तांकां म्हळ्यार कितले जनांक हे आमी आनी सांगिल्ले ना दाखयल्ले ना म्हण दिसता लागले म्हाका त्यामुळे इतले व्यवस्था पळयले रे इतले चंदाय पळयले रे केंद्र आनी ही पुस्तक पळयले रे वय ही आमी आमगेल काम आज आमी आयिल्ले म्हाका दिसता हे केंद्राचे रायबारी जावन भायर सरतात आनी वेळ करणे आमी ना ना की पावन आमचे तोट्टो आसा तुम्ही हाजी स्वाद करा म्हळ्यार आवयन रांदप तयार कंद वरला काय वय आता आम्ही वाडची काम पुढे करता एटलिस्ट ते रुची कशी आसा म्हण पळया म्हण सांगचे काम आमी केल्यार मात्र जाता ना जाल्यार वय सांगिल्लें म्हण कितें आमी रिपिटेडली करकाशिले म्हण दिसता तोरतोची आमी आतां करका म्हाजे राग ते गांठीक बांदूकात गळ्याक सो आमी एक प्रयत्न सगळे लोक मेळून करा वय एक निमित्तान आमी भायर सरा एक टाइम बॉन्ड दवरून घेवया वर्षाक एक 4 पंत टीचर्सांक आपूण हाडचे स्टुडंट्सांक आपूण हाडचे आमगेल्या म्हालगड्यांक आपूण हाडचे धार्मिक क्षेत्रांत उरतले देवस्थानाची कमिटी कितली आसा तांकां कितली लोकांक गोत्तूर नाशी वय ते जन हांगा येवो
हे केंद्रांत कसलो ऍक्टिव्हिटीज चलत आसा आणि कसलो हे तो 4 लोकांक पावयता. आज आमगेले मठ मंदिर स्वाम्यां निमित्ताची तांणी प्रवचन कोंकणीतू करतच आसा. इवन चर्चांत तांणी तो फादर कोंकणीन उलयत आसा त्या निमित्तान कशें पावत आसा हे आनीक चड करून हे पावचे तसले जाताले. सो म्हाका बी आज खरें खुशी दिसली. हांव बी मस्त वर्षानंतर येवन पावला हांगा. बट इतले ऍक्टिव्हिटीज आमी एकाकी आमी पावोय. आज एक आमी एक मना घट्टी करता आणि प्रतिज्ञा करता आमी की हांव एक 100 लोकांक तयार कोंकणी हे मेगेले हे वाणी पावयता, कोंकणी गोड हाडयता. मुखार वर्ष आनी कितले लोकांक करता अशी एक आमी नेटवर्क म्हण कशी म्हणटाची हो कोंकणी भाशेचो हे केल्यार मात्र जाता म्हण दिसता लागलाय म्हाका आतां. सो हांव तर येवची 1 वर्ष 2 वर्ष भितर स्टुडंट्सांक करतलो, देवस्थाना कमिटीच्या लोकांक करतले, विंगड समाजा लोकांक हांगा आपूण हाड हे कसं चलत आसा आमी कसं करीत म्हळ्यार ड्युटीज म्हणटाची आमकां आतां मेळ्या आमी कर्तव्य कसले म्हणले विचार करच्यो परिस्थिती आसा म्हण दिसता लागलाय म्हाका. आता उषा पै मॅम तुम कशी म्हाका दिसता तुम्ही मस्त कार्य केल्या ते शाळेन तू हांगसान कारकळ कारवार कुमटा उठोकणी आसा म्हणटा तुम्ही तर आणि इतले शाळेंत करकले कसं करका पडटा ते गांवच्या गांवांत दुसरी शाळेन जाल्यारी तांकां मन आस म्हूण जाल्यारी थंय वचून प्रत्यक्ष हेडमास्टर की हेडमिस्ट्रेस की तांगेले उरलो न्हू आमी तिनी भास ही शिकयताची टीचर दिताची तांगेले उलोवन निमगून घेतल्यारी जाता ते नाही ना जाल्यार कितें आतां कोणी हांगा आयकत उरतले तांगेले शाळेन ताका कोंकणी घेवच उरल्यारी तांणी विश्व कोंकणी केंद्राक एक संपर्क साधल्यार न्हू आमी तांकां एडवायस करताची कशी मुखार वचका कसं करका आनी आमगे कार्यक्रमा निमित्तान 10th स्टँडर्डाक तांणी 3rd लँग्वेज जावन परीक्षेक उत्तीर्ण जातले प्रती एक स्कुलाचे आजी आमकां लिस्ट येता कितले स्टुडंट्स अपियर जाल्लींची संख्य आमी नाही जाल्यार आमी कोंकणी लोक सान संख्या तेच देखून आमी काय व्हडले 1000 कटल्यांनी आनी आतां अपेक्षा करूं ना बट जातले मुखारसून बाकी चेडूय घेतली अशें आमगेले अभिप्राय. एक म्हळ्यार मागीर आतां हे टेक्नॉलॉजी मस्त वायड जाला कोण पळय येद्द सांजच्या डाक्कनचे एक प्रश्न विचारलो रे गूगल सर्च करता आमगेले कोंकणी बदला म्हाका गो तहसील म्हणटा आमी गुगलांतू मस्त इतले इन्फॉर्मेशन ना सो हांव कसो लेखी म्हणा आत्ता युवा पिळगे तांणी आमगेले कोंकणी बदला तांणी इनपुट दिवीत तांणी शिकून शब्द कशी हे कशी हे पुरा इट इज इन द फॉर्म ऑफ बुक्स वाजितले तर आम्ही पुरा लोक बसताचे आमगेले चेडू ते पेशन्स ना तुम्ही एक स्कुलांत होमवर्क दिया तो गुगला मार्गीन क्वेश्चन बरोवंक येता टेक्स्ट बुक वाची रूढी ना तेच्यान म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आमी आतां मामान सांगिल्लें आमी एक इनिशिएटीव घेवका आमी पुरा लोकांक हांगा आपूण हाडका तशीची आमी एक टीम कोर आमगेले भाशे बदल कसं इन्फॉर्मेशन आमी अपलोड करीत इजिली चेडवाल हाताक मेळका आतां हे डिक्शनरी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी आसा हाजी आमी एक सॉफ्ट कॉपी रेडी करीत तेन्ना चेडवांक कसं जाता की म्हळ्यार खंयचे शब्द कळना म्हळ्यार पटणे तोदांत घालता आनी इन्फॉर्मेशन घेता कोंकणी सो आमी तसले एक इनिशिएटीव घेवका म्हण म्हाका कशें दिसता. आनी एक कसं की म्हळ्यार मायेन सांगलें नाटक आनी पुराची म्हण नाटक आनी पुरा आतां चेडूं थंय वचून बशी की ना मोबायला भितर मस्त पळयताचे म्हाका दिसता चेडवांक कार्टून ऑलमोस्ट ओट्टो लँग्वेजांत आसा हिंदींत आसा इंग्लिशांत आसा कोंकणींत करता आमी टॉम एंड जेरी पुरा जस्ट तांकां ते कोंकणी वर्ड्स तेन्ना ते चेडू थंय अट्रॅक्ट जाताची दुसरे भाशेक पळोवचे की ना हे आमगेले पळयताची म्हण पौराणिक नाटक आतां यक्षगान वरेन कोंकणीन करताची म्हणटा सो इट इज अ गुड इनिशिएटीव की तांणी ते एक स्टेप घेतला म्हण ते एक कले आमगेले समाजांत आसा प्लस आमगेली भाशा एक लोकांक पावता असं सो असा एक आम्ही स्टेप्स घेतल्यार म्हाका दिसता कोंकणी आपणे आप एकदम ओट्टूकण स्प्रेड जातले म्हण बट ताका एक ग्रुप कोरनो आमी एक टीम कोरनो आमी एक इनिशिएटीव घेवचे बरें म्हण अशें दिसता. युट्यूब एक सन्न काणी आतां वयनीन तो ऑलरेडी स्टार्ट केला तिगेल प्रतिपंत हांव कार्यक्रम पळयता सन्न चुटको पद्य बरयती एक वस्त पळयला ताजे वेर एक 4 वर्ड्स बरयता ते आयकल्यार पुरो
आमकां एक थोडे शब्द नवे शब्द हो अशी बी बरोवप येतले म्हणजे एक हें येता. तशें म्हाका दिसता कसं की म्हळ्यार आमी असले एक इनिशिएटीव घेतल्यार चेडवां बी एक इंटरेस्ट येता, कार्टून नेटवर्क उरतले, नाजाल्यार पौराणिक सन स्टोरी उरतले म्हण अशें दिसता म्हाका. त्यामुळे आजकाल जे प्रचलित आसा तसल्याक ओघ आसा तांतू आमी कोंकणी सेरसूच्या पळोव न्हू जाल्यार तितले उलोवचे प्रयत्न कर न्हू. ती मगे येद्राम आशिल्ले तुमकां कन्नड कळटा, इंग्लिश कळटा म्हणून हांव तुमगेल्या त्या भाशेन उलोवचें न्हय. तुमकां कोंकणी कळटा, म्हाका कोंकणी कळटा जाल्यार हांव कोंकणीन उलोवता. आणि ती सांसान मेळटलं हे खंय गेल्यार कोंकणी भास उलयल्यार ते युरोपा आसो, अमेरिका आसो, एकय भारत देशान खंयचेय कोण्या कोण्या मुल्या गेल्यार ते एका हाजेर अर्थ जावका आणि बरोच एका हाजेर जावका म्हणलेले डायरेक्शन त्या दिकेन आमी वचका. बरोबर. आता तुमकां आनी कसं दिसता सगळे देशाक कळची तसल एकच हे आमी आता जे गोंया वापरताची जे संविधानान तो आमकां दिला ते एक लिपी आज एक्सेप्टेड आसा. ही पुरा देवनागरी ही पुरा वय आणि कितले की सकट शब्दाचे अर्थ पुरा कोंकणी केंद्रान डिजिटलायज जाला, मस्त सकट सवलत निर्माण जाल्या जाल्यार प्रति एकल्यान आता उत्तर कन्नडा जिल्ह्यान तूं आनीक तुमगेल थंय मस्त तेकडे आनीक भितर सुमार जागे आसाची थंय सकड प्रचार करच्याक लोकांक निर्माण करून साहित्य परिशदा वेळेर जाल तितली ताका वय म्हळ्यार मस्त लँग्वेज 32 कम्युनिटीज आसा आमगेल हांगा दार्जांची काही कोंकणीची कळ्ळें. सो तांक प्रत्येक लोक मुखंडाक आमी आपयतात. तांगेल संस्कृती कसा आसा, संस्कार कसा आसा ताजे बद्दल तांणी एक नाटक करतात पुरा दिताची. जाल्यार कसं म्हळ्यार म्हणमो आमी मात्र आसताची. आमगेल चेडवांक वेस्टर्नायझान मस्त इंटरेस्ट आसा ते तांगेल चौकी म्हणा बिकॉज टेक्नॉलॉजी इज डेव्हलपिंग, चेडू बी तशी डेव्हलप जाता आसत. सो ते डायवर्ट करून आमगेल हाडका. दॅट इज द मेन मोटो. ते कॉम्पिटिशन्सांनी तशें दवरिल्ले तेन्ना म्हाका आमची गेल की ना दुसरे भाशेचे वरेन येवन कॉम्पीट करता न्ही तें म्हाका ग्रेट दिसता. म्हळ्यार आमगे लँग्वेज तितली इम्पॉर्टन्स आसा. इम्पॉर्टन्स म्हणजे आवड आसा. जन कमी आशिल्ली देखून स्पर्धेंत बेगी प्राइज मेळटा. येस तो बी एक तशें आज आमी इतलें उलयलें कोंकणी बद्दल. म्हाका दिसता उलयन उद्देश एकच कोंकणीची उदगती जावका म्हण उदरगती जावका. त्यामुळे ते कोंकणीची आता अशी लोकांकडे वचो आणि तुमकां कसले विचार आयलो आमी हांगा उलयले भायर तुमकां कसले अशे विचार दिसत उरतले तुम्ही ते आमगेले कॉमेंट्सान बी घालचे हाडना म्हळ्यार मुखार आमकां ते बी हाडचे जाताची ते विचार त्या खातीर ते बी तुमी सांगाची. आणि आज आत्ता आम्ही जे उलयले ते तुम्ही ऐकल्या बद्दल सर्व वीक्षकांक धन्यवाद आणि तुमकां हांगा आयिल्ल्या सर्वांक अनेक पंत धन्यवाद सांगून आमी हांगा राबतात.